प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 20वा विस्वोर वोड 27 ते 40 पर्यंत. लूक चॅप्टर 20 वर्सेस 27 to 40. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एकदा कांय साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोइसेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोंसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. मागीर दुसरो आनी ताचे उपरांत तिसरो ताचे लागीं लग्न जालो. त्याच परी 7 जाण सोंसोत दवरी नासतना मेले. सगल्या व्हड निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोतीन ती जाल्ली म्हणटच मेल्ली मनशां पुनर्जीवन जातली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन जातली ती? जेजून तांकां सांगलें, हे काळ युगांतले मनशां दादले लग्न जातात आनी बायलांक लग्न करून दितात. पूण ते दुसऱ्या काळा युगाक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जी कोण पुर्ती जाल्ली मेळटीत तांचे मदें लग्न जावप आनी लग्न करून दिवप आसचेंच ना. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. ती देवदूतां सारकी. पुनर्जीवनपणाची भुरगीं देखून ती देवाची भुरगीं. मेल्ली मनशां परती जिवंत जातात म्हूण मोइसेसान लेगून जिलकुटाची खबर सांगतात थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. म्हणटच मेल्ल्यांचो न्हय, बगर जिव्याचो देव तो. ताच्या मुखार सगळीं जिवी. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी, तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच आनीक ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जावंक ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणा विशीं विचार करता. आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो, सादुकी म्हणून असलो एक लोक आसलो आनी ते पुनर्जीवन मनीस जातलो म्हणून अशें ते केन्नाच भावार्थ धरनासले. ते पुनर्जीवन ना म्हणून चिंताले आनी आतां जेजू म्हणजे त्रासान घालपाक जेजू कितें चुकीचें उलयतलो म्हणून म्हणटलो म्हणून ते आतां जेजू कडेन प्रश्न विचारूंक येयले. ते एक तर पुनर्जीवनपण भावार्थ धरिनासले, ते मानिनासले आनी आतां ते येतात जेजू कडेन आनी जेजूक एक प्रश्न विचारतात. ते म्हणटात, एक बायल आसली जी 7 भावां कडेन लग्न केल्लो, एक एकलो मेलो, सगल्या 7 कडेन 7 भावां कडेन तिणी लग्न केल्लें आनी तेन्ना ते म्हणटात जेन्ना तो पुनर्जीवन जातलो कोणाची बायल जातली ती, कित्याक 7 जाणां भावांनी तिचें लग्न केल्लें. आनी जेजू तिका सांगता, त्या सादुकींक सांगता, तो म्हणटा, जो कोण ह्या संवसारांतलो भायर वचून वेता आनी ताका पुनर्जीवन मेळटा थिंचोर तो काजार जायना. काजारी जिवीत फकत ह्या संवसारान भाव भयणीनो. कितले जाण आमी जेन्ना काजार जाता आमी म्हणटा, म्हजो घोव वयर आसतलो गाय, म्हजी माय वयर आसतली गाय, म्हजी बायल वयर आसतली गाय, म्हजी भुरगीं स्वर्गार आसतलीं गाय. आमी नको भाव भयणीनो. पूण आमी एक जाणो की जो कोण जेजूचेर भावार्थ धरता, ज्या लोकांनी जेजूक आपलो सोमी देवान सरवणार मानला, तांचें तारण जालां आनी ती एक दीस सर्गीच्या राज्यान भितर सरतली. पूण जो कोण ह्या संवसारान लग्न करता आनी तेज्या उपरांत म्हणटा आतां थिंचर स्वर्गार वयतकच ती म्हजी बायल आसतली, ती म्हजी भुरगीं आसतलीं, ते भाशेन चलचें ना. कित्याक भाव भयणीनो? कित्याक फकत काजारी जिवीत आनी जे संबंद आमी दवरता ह्या संवसारान, आमचो पाय हा, माय हा, आमची भुरगीं हात आनी आमी एक कुटूंब आसा, आमी एक फामील आसा. पूण हे जे संबंद आमचे आसात ते फकत संवसाराचे. पूण ज्या दिसा आमी
देवाच्या राज्यान भितर स्वतः जेजूचेर भावार्थ धरून आतां भाव भयणीनो आमी सर्गीच्या बापाची भुरगीं जाता. म्हणजे म्हजी बायल, म्हजो घोव, म्हजी बायल म्हजी भयण जाता, म्हजो 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 घोव एक म्हजो भाव जाता, म्हजी भुरगीं समजा तो एक चेडो तो म्हजो एक भाव जाता, जी म्हजी भुरगीं एक चली आहा ती म्हजी भयण जाता. म्हणजे जेजूचेर भावार्थ धरून आमचो समून आतां ह्या सर्गीच्या राजाच्या सर्गीच्या बापाय फुडें आमी फकत भाव भयणां जाता. पूण ह्या संवसाराचेर आमचे संबंद कशे आहात? आमचो घोव, आमची बायल, आमचो पाय, आमची माय. पूण स्वर्गीय राज्यान आमी सगळीं देवाची भुरगीं जाता जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ धरता. तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना हे सादुकी येयल्ले ते जेजूक सांगूंक सोदताले की पुनरुज्जीवन ना आनी इश्तोर घेवन येयल्ले ते. आनी जेजू तांकां म्हणटा देव जावन आसा मेल्यांतल्या लोकांचो न्हय, तो जिव्या लोकांचो देव. तो जो कोण मोडटा आनी खरीतपणे तो ह्या संवसारांतलो वेता तो मरून वचना, ताची कूड मोडटा, पूण ताचो आत्मो ताचें मन सदांकाळ सासणाच्या सासणांक जियेतलें. तर भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ धरता आमी जाणो की आमचें तारण जालें म्हणून आमी सासणाचें सूख मोडटकूच आमी स्वर्ग राज्यान आमी भितर सरोन ते तिचोर सारतले हांव. पूण आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानूंक ना, ताका ओळखूंक ना, ताचें उतर आमी पाडूंक ना. वय आमी जियेतले हांव पूण एमपणान जियेतले हांव, इफेर्नान जियेतले हांव. तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन ह्या ओपारी वरवीं जे जेजून आयज शिकयलें मेल्ल्यांतल्या पुनरुज्जीवनापणी विशीं ताणें ही शिकवण दिली. आयज आमी कितें करया? आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, आमची चोत्राय ताच्या उतराचेर दवरया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान जो आमकां दिला जेन्ना जेजून आमकां आपली भुरगीं केल्यान देवाची, त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी देवाचें उतर पाडुया, देवाचें उतर करपाक सुरवात करुया. आनी एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक आमी आयजतान तयारी करून एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.